स्वागत करता. आज चडशे आयटम जशे एक्सपोर्ट फॅक्टर्स आशिल्ले बारीक बारीक त्याची बाकीची फील्ड्स आनी येते आशिल्ले. नेक्स्ट अप्रुवल ऑफ द फिलिंग ऑफ द पोस्ट असिस्टंट प्रोफेसर इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इन द गोवा मेडिकल कॉलेज ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस. Again there is an approval of the different posts on the contract basis because it is a medical college. In fact full permanent post fill जावना त्यादी बाकीचे सगळे परमिशन्स घेवपा खातीर आमी तांकां उरलेले लेक्चरल बेसिस पोस्ट इन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट आनी अदर हे जो आसा पळय तो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस घेवपाक दिला. टोटल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंटात एक पोस्ट गरज आसा तशें ताका 2 पोस्ट इन द लेक्चरर्स इन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्थोपेडिक 3 पोस्ट दिल्या. We have increased the stipend of the MBBS students from 20,000 to 30,000. Again, there is a proposal of the various posts in the department of the medical college. Medical college are the new post in the project of the college. I think there is permission to do that. Okay, then contractor भरतात till the permanent post regular post and DPSC च्या भरतात. कारण एज्युकेशनल एका प्रॉब्लेम जावपाक जाय इन्स्टिट्यूशन म्हणून आमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर करपाक परमिशन दिता. PWDची वेरियस वर्क्स जी आसली जे एक्सपेंडिचर तांकां हे दिला अप्रुवल दिल्लें आसा. ओके, चीफ मिनिस्टर फेलोशीप प्रोग्राम जो आसा ताका 3 वर्सां ती स्कीम वाडयल्ली आसा आनी दोज फेलोज हू आर डुईंग द गुड रिसर्च त्यांचे फक्त 1 वर्स वाडयल्लें आसा. फेलोशीप प्रोग्राम आमी एका वर्सान फुडें गेल्लो आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे काही अर्जंट काम आशिल्ली ती एक्सपेंडिचर सँक्शन पोस्ट एक्सपोर्ट फॅक्टर अप्रुवल दिली. ओके, and there is an providing of the alternative land for श्रीमती मोनिका डायस and फिलिक्स डायस मडगांव बस स्टँडाचेर तांची लँड आमी घेतली तांकां अल्टरनेटीव लँड दिवपाचें प्रोविजन केलां. येस, सिवेज कॉर्पोरेशन फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत हाडले गेला. ओके, दॅट मच. थँक्यू. फायनान्स कॉर्पोरेशन GSRC सर्कल. इट इज डायरेक्टली टू द फायनान्स डिपार्टमेंट. फायनान्शियल मॅनेजमेंट एंड टू मॉनिटर इट इज डायरेक्टली. इंटर डिपार्टमेंटल आर द वेरियस इश्यूज. GPW आता काम करपाक स्टार्ट केला हायवे फ्लायओव्हर नॅशनल हायवे सो तेजे मिनिस्टरचे कितें क्वेरी जाते की मिनिस्टरचे क्वेरी रिजॉल्व जाले काम सुरू जाता. काय म्हणजे फक्त ट्रॅफिक जो आसा स्मूथ फ्लो जावं हेच्या पलीकडे कांयच क्वेरीज ना. सगळे क्वेरीज रूल आउट जाल्यो. केन्ना सुरू जाता? ऑलरेडी आता बेसिक वर्क सुरू जाला. 2 years लागतले कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक. जर सामको स्पिडीन काम केलें लोकांनी काय हार्डल क्रिएट केलें ना जाल्यार विदिन 2 years विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट. सर ते जेट पेजर तुम्ही मशीन हाडिल्ले पळय ते कितें आसा ते काम बीन जायना म्हणून सगळी बोवाळ आसा. आजूच कोणी तरी बातमी हाडल्या बट आमी जेट पेजर फाटल्या दिसांनी सुद्दां यूज करतले. जेट पेजर मॅक्झिमम रेनी सिजनान यूज करता. आतां जून म्हयनो सुरू जाला आतां यूज करतले. एक्साइज डिपार्टमेंट काल हे केला की स्कूल आणि रिलीजियस हे असं पळय 100 मीटर रेस्ट्रिक्शन काढला आणि त्याचे फायल माझ्या कडल्यान गेल्या काय येऊन ते चेक करता आणि पळयता. पयलींच्यान ते बॅन आसा न्हू. हय 300 मिटर्साचेर आयज चेक करता म्हणटा तेजे. वी आर व्हेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट दॅट. सर कितें जालें खबर जेन्ना लँड स्कॅम जाल्ले पळय तेन्ना तुमी एक कमिटी केली मागीर शाह कमिशन आयिल्लें तांचो रिपोर्ट आयलो. शाह कमिशन न्हू ते वन मॅन जस्टीस विके शाह वेगळे कडेन वयतले. ओके ओके तुमी ते समज. सर इज वन मॅन कमिशन जाल्यार तेणी सजेशन्स दिले काही अमेंडमेंट करपाचे. ह्या असेंब्लीन तेजे अमेंडमेंट जातले आणि बाकीचे सगळे केसीस ज्यो आहा पळय तो सिंगल कोर्टा कडेन फायल जातलो. ऑलरेडी 400 केसीस जायत आसा. अप्रॉक्सिमेटली 110 केसीस आसा. नो मॅन लँड हाजेर एक्ट जातलो. जे नो मॅन लँड आहा ती गव्हर्मेंटा कडेन येतली. बाकीची जेची कोणाची लँड आसता जेणी अप्लाय केला तेजेर त्या सिंगल कोर्टाचे केसीस सगळे चलतले. सगळे केसीस 110 पैकी कितल्यो म्हाका खबर ना. नो मॅन कितले आहा गव्हर्मेंट कितले बाकीचे बट ते स्क्रुटनायज सुरू आसा आणि तेणी दिल्ल्या सजेशनाचेर अमेंडमेंट आणि न्यू हे जो आहा पळय तो ह्या असेंब्लीन जातलो. त्यांनी एक्शन टेकन रिपोर्टूय सांगिल्लो सबमीट करपाक जाय म्हणून. हय ऑफकोर्स ही विल टेकिंग एक्शन. सर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन आसा ते 3 महिने आता उरला टाइम नेक्स्ट तेंचो एका CZMP जो आहा पळय आमी तेंच्या कडेन 1:4000 जो मॅप जो आसा पळय वो मॅप मागला. तो मॅप मागना फुडें आमी लोकल पंचायतींनी तो अवेलेबल करतो. बाकीचे सगळे तेंच्यांनी चेक करचे. ते एकदा जालें CZMP प्लॅन 2011
फायनलायज जाता. वी आर गोईंग फॉर द CZMP 2019 प्लॅन आणि ताच्या खातीर CZMP म्हणटा 1:4000 रेंज मेळ्ळी स्केल मेळ्ळी ह्या बऱ्योचश्यो गजाली लोकांक क्लियर जातल्यो. सो दॅट इट वील यूज अ रिलीफ फॉर मॅक्झिमम स्ट्रक्चर. ओके, CZMP 2019 तेणी जर कोस्टल एरियाक आमकां 50 मिटर्सचो सेटबॅक मेळ्ळ्या कारणान खूब जाणांक रिलीफ मेळपाक शकता. ते लोकांनी कॉपरेट करपाक जाय. आमी जेन्ना आतां 3 विकाच्या भितर आमकां प्लॅन जो आहा पयलीं 1:4000 स्केलीचेर मेळटलो. दॅट वील मेक अवेलेबल एट ऑल ग्रामपंचायत. 3 महिन्याची जी डेडलाईन गावल्या तेच्या पयलीं जातलें. पुढची कदम बस पूर कितें जावपाचें आसा ही चर्चा तें करता सांगता. आसगांव काल तुमी विजीट केले पळय ते कितें फायनल तेन्ना फायनली पुलिशेने परत एक हे येता की एक गजाल हांव मुद्दाम तुमकां कळपाक जाय म्हणटा कालूय सांगलां हांवें तें घर जें आसा पयलीं जशें आसलें पयलीं तशें बांदून दिवपाची जबाबदारी सरकाराची. फाल्यांच्यान आमची टीम बी थंयसर वतली सर्वे करून बाकीचें सगळें काम करपाक 1-2-3 दिसां भितर सुरू जातलें. दुसरी गजाल ताची इन्क्वायरी जी आहा पळय चीफ सेक्रेटरी पूर्ण इन्सिडन्साची इन्क्वायरी पुराय करीत आसा. तिसरी गजाल ती केस जी आहा पळय त्या पुलीस स्टेशनांतल्यान ती केस क्रायम ब्रांची कडेन शिफ्ट केली. सो दॅट खंयसरूच कोणाकूच म्हणजे मात सुद्दां म्हणजे बोटां दाखोवपाचो चान्सीस दवरचे ना. त्या हितून कोण जितके इन्वॉल्व आहा पळय तितक्यांचेर रिपोर्ट एकदां येयल्या उपरांत स्ट्रिक्टली एक्शन जातली. चीफ सेक्रेटरी इज डुईंग रिपोर्ट थॉरोली रिपोर्ट करीत आसा. एकदां चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट केल्या उपरांत जो कोण इन्वॉल्व आसलो ओके ताजेर स्ट्रिक्ट जितकी जाता तितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जी आहा पळय ही सगळ्यांचेर जातली. अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स ह्यान फुडें हांव सहन करून घेवचो ना. हांव सांगता बींग अ होम मिनिस्टर हांव ह्या बाबतींत ह्या विशयाचेर एखाद्या गोंयकाराचेर केन्ना अन्याय जावचो ना. म्हणून तर राती म्हणजे काम सगळें सोंपून घरा वयता आसतना ताच्या घरा कडेन गेलो. म्हणजे लोकल MLA जिलायला लोकूय ते आशिल्ले बाकीचे तुजे रिपोर्टर्सूय आशिल्ले. हांवें स्ट्रिक्टली पळयल्या उपरांत हांव ताका सांगूनय येयला की तुजें घर परत आसा तशें बांदून दिवपाची जबाबदारी सरकाराची आसा. लिगल कितें म्हणजे जमीन कोणाची कोणाचो रायट लेट देम सी इन द कोर्ट. दॅट इज नॉट अवर मॅटर. ओके, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन मेंटेन करप किंवा बाकीच्या अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही. पण आपली जमनीचो रायट कोणाचो कितें ते एक तर त्या प्रत्येक खंयच्या कोर्टाक वचून ते पळोवपाचें ते कोर्टान कितें ऑर्डर दिता ते दॅट यू दॅट इज डजंट मॅटर. क्रायम ब्रांच आता इन्व्हेस्टिगेट करतले. क्रायम ब्रांच इन्क्वायरी सिरियस करता. फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जी आहा ती क्रायम ब्रांच. सर म्हाका चडशे आसगांव असल्यो केसीस जाले सो भायले लोक गोंयकारांक ग्रांटेड केला. थँक्यू. सर कॅबिनेट रिशफल जावपाचें कितें आत्तां जालें. मिनिस्टर